कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। शिक्षणिक वर्ष एप्रिलासान सुरू करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतिल्लो। ह्या निर्णयाचे कांय पालकांचो विरोध असा। आता गोंय सरकारान गोंय शालेय शिक्षण नेम 2025 मदीं सुदारणा करपाचो मसुदो प्रकाशीत करून बदल केल्ल्या नेमांचेर 5 दिसां भितर सुचोवण्यो मागयल्यो। ह्या मसुद्याचेर GVM's RPRS विद्यालयाचो मुख्याध्यापक दत्तात्रय नाईक कितें उलयतात ते ऐकात। सर, आमच्याकडे एक लेटर पावला तुमच्या नावाचे की तुम्ही डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हांकां बरयला की एप्रिलांतून शाळा सुरू जावची न्हय म्हणून। ते खरें लेटर तुमच्याच नावाचें लेटर? हय, म्हज्याच नांवाचें लेटर तें हांवेनच धाडलां। ओके, कितें सर लेटर धाडपाचें तुमचें कितें कारण आसा की एप्रिलांतून स्टार्ट जावचें न्हय? कितें केलां, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान गजेटान तांच्यांनी पब्लिकेशन केलां अमेंडमेंट टू रूल 21। हय, आनी हे अमेंडमेंट जो आसा ताका जर कोणाचें ऑब्जेक्शन आसत, सजेशन आसत जाल्यार तांच्यांनी ते 5 दिसां भितर मागयलां। बरोबर। आनी तांच्यांनी ते मागयलां म्हणटकीर म्हजो जो कितें से आसा तो हांवें तांकां मेल करून धाडला। ओके, तसोच हे जे अमेंडमेंट सजेशन तुमकां तुमी सजेशन धाडला फक्त? करेक्ट। हय, हे बाकीच्या हेडमास्टरांक धाडला काय फक्त तुमी तुमचो कन्सर्न तुमच्या स्कुला पसून धाडला? ना, हे स्कुलाच्या तर्फे बी अशें न्ही, हे प्रत्येकान आपापले कन्सर्न मांडला, आपापले ऑब्जेक्शन, आपापलो से कितें आसा न्ही तो मांडला। ओके। आता बाकी सगळे जे कोण हेडमास्टर्स आसा न्ही तांचे आमचो हेडमास्टर्स असोसिएशन मध्ये ग्रुप आसा। हय, त्या ग्रुपाचेर प्रत्येक हेडमास्टरान आपापलो से मांडलेलो आसा आनी आपापले लेटरूय धाडलेले आसा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक। तशें हांवेंनी म्हजे इंडिव्हिज्युअल म्हज्या पर्सनल लेवलाचेर आनी म्हजें जें कितें ऑब्जेक्शन आसलो, म्हजो जो कितें से आसलो तो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान कळयला। ओके, पण हे अमेंडमेंट जेन्ना येयले सर तेन्ना पालकांचे कितें रिएक्शन आसलें? पालकांनी तुमकां सजेशन दिल्लें हेचेर पयलीं? पालकांक हांव थोड्या मेळ्ळां आनी त्या पालकाच्या प्रमाण हे ऑब्जेक्शन तांच्यांनी जें कितें अमेंडमेंट जे केलां पळय न्ही तें आसपाक जाय। दॅट इज कॉन्ट्ररी टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट्स एज वेल एज टू द इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज टू द प्रेझेंट एज्युकेशन एक्ट एंड रूल्स इन गोवा। ओके, सो तुमी आतां हे जे डायरेक्टर लेटर धाडला ते अमेंडमेंटान सजेशन दिला तुमी तुमच्या वाटेनच्यान? हय, तांच्यांनी कितें म्हटलां, नवीन जे एकाडेमीक इयर आसा न्ही तें न्यू एकाडेमीक इयर एप्रिलांच्यान स्टार्ट करचें अशें म्हणून। बरोबर। आनी हे एप्रिलांच्यान स्टार्ट करचें अशें जर ते जर म्हणटा न्ही जाल्यार आमचो एकूच क्वेश्चन आसलो, तांच्यांनी कितें केलां, तांच्यांनी स्टार्ट केलें ऑलरेडी, म्हणजे सर्क्युलर काडलें, डिसिजन घेतलें आनी मागीर आमकां आमचे कडेन फक्त कम्युनिकेशन केलां की अशें अशें डिसिजन आसा म्हणून। सो आमचो क्वेश्चन तितकोच आसलो, तुमी जे एकाडेमीक इयर एप्रिलान स्टार्ट करपाक सोदता ते कित्याक स्टार्ट करपाक सोदता, ताजे फायदे कितें? आमी जुनाचे जर प्रिपोन केलें आनी एप्रिलान स्टार्ट केला ताजे फायदे कितें ते आमकां सांगात। जर फायदे खरेंच आसा न्ही आमच्या भुरग्यांक लागून जर ताजो फायदो जाता इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट्स, हांगा जर टिचराचे आनी पालकाचे आमी कन्सिडर करिना, जर भुरग्याच्या फायद्यांचे जर कितें जर आसतली जाल्यार आमी ते अवश्य करता, पूण तांचे कडेन जस्टिफाय करपा सारकें एकूय कारण ना। पण तुमकां हे करच्या पयलीं कोणाकूच विश्वासान घेवना, तुमच्या डिस्कस जावंक ना? ना, आमचे कडेन कोणा कडेन डिस्कस जावंक ना। प्रोबेबली तांच्यांनी हेडमास्टर्स असोसिएशना कडेन जे हे आसा न्ही तांची कमिटी आसा पळय न्ही तांचे कडेन एक वेळ उलयला आसपाक शकता, तांकां कन्सल्ट केला आसपाक शकता, म्हाका खबर ना। पूण हेडमास्टर्स असोसिएशनाची वर्किंग कमिटी अथवा खंयच्याय ग्रुपाची वर्किंग कमिटी आनी ओव्हरऑल लोक हाच्या मध्ये खूब फरक आसता। ओके, एक दोगा जाणां मनशांक जर सांगलें आनी तांच्यांनी जर सगळे जर ते कम्युनिकेट करूंक ना जाल्यार ते सगळ्यांचे ओपिनियन जावपाक शकना, ते फक्त त्या दोगा जाणांचेच ओपिनियन जावपाक शकता। बरोबर। विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।